प्रीतीच्या भयणी भावानो, नोवेनाच्या 5व्या दिसाक आमचो विषय आसा कुटुंबात देव आपोवणी उपजूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया. मानवंत आग्नेल शर्माव करूंक वेता त्या फिरगोजांनी देव आपोवण्याचे मोल आनी मोतून इस्कुटावून सांगतालो. वराब्यांनी भुरग्यांमध्ये देव आपोवणी उपजूंक आवय बापायक उर्बा दितालो, भुरग्याची मोना उजवाडायतालो, देवाच्या आपोवण्याक विश्वासान जबाब दिवंक शिकयतालो. आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जिवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव विचून काडटा. याज्ञीक, मोटवाशी आनी मिशोनार भाव भयणी दोन पोरगोटणेचो वावर भरवशान देवाचेर पातयेवून नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खान मारूंक तेच परी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून भरवशान जिविताची यात्रा करूंक मानवंत आग्नेलाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. Beloved brothers and sisters, on the 5th day of the Novena, our theme is Pilgrims of Hope, Open to God's Call. Venerable Agnello, in his sermons, he often spoke about the value and sacredness of answering God's invitation to a life of service. He encouraged parents to nurture and support their children in discerning and responding to God's call, while also awakening the hearts of young people to listen with faith and openness to the divine invitation. God chooses some from among us to work in His vineyard and to live a life of holiness. Priests, religious brothers and sisters, and missionaries do the work of evangelization with hope, trusting in God and leading courageously. We pray for an abundance of blessings on their work. This work needs to be carried forward. Therefore, we pray that through the intercession of Venerable Agnello, parents, recognizing their responsibility, may support God's call, and likewise that children and youth may listen to God's call with generous hearts and offer their lives in His service, journeying through life with hope. सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची येतेसावा.
आपल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी सांताना आल्मेदा आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता फ्रेडी आल्मेदा तालिगांव. डेल्टन गोम्स दुसऱ्या जल्मा दिसाक बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागता फिलीप आनी विक्टोरिया फेर्रांव वेल्सांव. बरी भलायकी मागता कॅट्रिना एलोन्सियो मार्कस जॉनथन मेलिटा केजी आनी मीना गोम्स मारगांव. नाझरेत कार्दोजो जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता क्रिस्टिना कार्दोजो कामोर्ली टावन. जॉस्वेल फेर्नांडिसान आपल्या दावेचें शिकोप मोन लावन करून बऱ्या गुणांनी तो पास जावंक मागता जॉसलिना फेर्नांडीस माजोड्डा. सगळीं उबी रावुया. Mucha capi, mucha mogo, mordia deva, di vololo, bido sota yadmi kamso, noma, noma, noma deu muriara, voi bo. आमच्या नांवान देवा मुखार उबो रावच्याक सोदां तोया. नोमा 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 देव मुर्यारा वोय भो वोय भा वोयत्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आयचो विशय कुटुंबान देव आपोवणी उपसूंक परवाशान जिविताची यात्रा करुया. आपल्या मोड्यांत वावरूंक आनी पवित्रतायेन जिवीत जिवंक आमच्याच मदल्या कांय जाणांक देव वेंचून काडटा. यादनीक मोठवाशी आनी मिशनार भावा भयणी धर्म परगटणेचो वावर बोरवाशान देवाचेर पातयेवन नेटान फुडें व्हरतात. तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हो वावर फुडें व्हरूंक आमी वावरूंक गरज. तर आवय बापायन आपली जबाबदारी ओळखून देव आपोवण्याच्या वावराक खांद मारूंक तेच पोरी भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी उदार मनान आनी काळजान देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या जिविताचें समर्पण करून बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक
मानेवून आग्नेलाच्या मोजूतीन बापा लागीं ह्या मिसान मागुया. तशेंच आयच्या ह्या मिसाचे याजमानपण चलयतल्या फादर डेन्झिल मार्टिन्स आपल्या पाद्रीपणाचो रुपया उत्सव मनयता. ताच्या इंतेसावा पासत आमी मागुया. देवा पुण्या पासत आमी ह्या मिसान खेरीतपणी आमी मागुया आमच्या घराब्यांतल्यान जायतीं भुरगीं बाळां देवाचे जेजूचे फाटलावदार यादनीक आनी मोठवाशी जावं आनी जायते पावटी घोडे आमी आमच्या भुरग्यांक सांगात दिवंक ना. आमी ओडचून जाल्या भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीडो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. भोव मोगाड बापा, सगल्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो तूं आमचे मतीन घालताय आनी तूंच त्यो शाती पावयताय. सगळें सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक दादल्यांक तशें अस्तोऱ्यांक तूं आपोवणें दिताय. तांकां तूं सोडवणीचे वाटेन चलय. संवसारी वस्तूंचो त्याग करून दोडबळकायेक वेंग मारूंक आनी खालत्या काळजान आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आपल्या भावा भयणांची सेवा करूंक तुज्या सुभा कुरपेन तांकां बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरमियास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसम्यान तुका आकाशच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशीं वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. सगल्या पोजांक कळोयात देवाची कोतीक विजमितां. आनी एकदां म्हणुया, सगल्या पोजांक कळोयात देवाची कोतीक विजमितां. नवें गीत रचून गायात,
परमेश्वराक वाखाणात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोन गितां गायात जबाब सगल्या पोरसांक पळोवयात देवाची कोतीक विस्मितां परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात वयर काडात नांव देवाचें पोरगोटात तारण ताचें जबाब सगल्या पोरसांक पळोवयात देवाची कोतीक विस्मितां ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात सगल्या पोरसांक पळोवयात ताची कोतीक विस्मितां जबाब सगल्या पोरसांक पळोवयात देवाची कोतीक विस्मितां पोरसां पोरसांनू आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात जबाब सगल्या पोरसांक पळोवयात देवाची कोतीक विस्मितां परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानू गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सगल्या पोरसांक पळोवयात देवाची कोतीक विस्मितां शिवोटो मनाक सगळें उबी रावया Soy solves pora. Soy solves pora. Soy solves pora. Soy solves pora. Soy. म्हजे फाटल्यान येयात मनशांक दवरता तसले कारवी हांव तुमकां करतलों म्हणटा सोमी Soy solves pora. Soy solves pora. Soy solves pora. Soy solves pora. Soy. सोर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो काल भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात एकदां तो गलिल्याच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जालां मारताले कित्याक ते खारवी आसले ताका ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले खारवी कोत्तलो आनी रोखडेच ते जाळां थंयच सांडून ताच्या फाटल्यान गेले आनी थंयतान मातसो फुडें वचून जबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रापण्यो सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले आनी रोखडेंच तांकां आपयलें आनी जबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याच्या लायलोल्या मानया बरोबर सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाड बाबा भयणीनो जेजू क्रिस्ताताय आयच्या नव्यानाचो विशय जो आमी आयकला कुटुंबांत देव आपोवणी उपजोवंक बरवाशान जिविताची यात्रा करुया आमी सगळीं आमी जाणो पाद्री माद्री मोठवाशी स्वर्गांतान येनात पूण आमच्या मदलीं तीं आमच्या फामिलींतलीं आमच्या घोराब्यांतलीं झेली झेरेन
एक वस्तरी देवा लागीं मागताली, म्हाका एक बरो देवान घरकार दिल्यार पुरो म्हूण. ती मागताली काजार जातूच देवान म्हाका जायतीं भुरगीं दिवची. आनी हीं भुरगीं सदांच ती मागताली देवाचे सेवेक भेटयलेलीं जावं. काजार जातूच ती आनी घोव आशेताली एका भुरग्याच्या देण्याक एक भुरगो तांकां दिवंक. आनी हो भुरगो ती आशेताली एक पाद्री जातलो जावंक, वो मिशनर जावंक. देवान ह्या घोराब्याक 9 भुरग्यांचें देणें फावो केलें. आनी तातूंतलीं तांचीं 4 भुरगीं मरून वेतात. आनी 5 जीं भुरगीं जीं चेडवां आसलीं तीं 5य जाण माद्र्यो जातात. आनी तातूंतलें एकलें बाळका जेजूचें तेरेस, सेंट ट्रेजा ऑफ चायल्ड जीजस. आनी हीं दोगांय आवय बापूय झॅली गॅरन लुईस मार्टीन बायगेवन जावंक पावता. आमी जाणा पापसाय फ्रांसिस्कान तांकां 2015 तांकां बायगेवन इग्रोज मातेची बायगेवन म्हूण पाचारलीं. तांच्या जिवितांतूय आमी पळयता जेन्ना फ्रांसांत यादनिकांक मीस करूंक जायनासलें, तांकां मारूंक सोदताले, तेन्ना ती आपल्या घोराब्यांत ती तांकां राखतालीं, सांबाळटालीं, आपणाचो जीव रिस्कार घालून. तर हें बायगेवनपण देवाच्या यादनीकपणाची मोल तें समजलीं. देवाचे सेवेक सदांच आशेतालीं आपलीं भुरगीं देवाचे सेवेक भेटोवंक. सेंट फ्रॉन्सा आनी मिंगेल पाद्राग्नेलाची आवय बापूय. पाद्राकची आवय एक बायगेवंत अस्तोरी. ताच्या गांवांत तिका म्हणटालीं तें बोटान दाखोवन सदांच सेंट फ्रॉन्सा बायेची देख घेवंक. दुसऱ्यांक आदार दिताली, गरिबांक फुकट सूट शिंवोन तांकां शिकयताली. सकाळच्या वेळार उठ्ठाना आमोरी, हे पयलींची परंपरा आमी जाणा, आमोरी करताली. भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. तांच्या घरांत जीं आसलीं कामाक येतालीं तांकां दोतोन शिकयताली. आनी ती अनबाड तीं जीं आसलीं जेजूक तीं ओळखूंक पावलीं. शिस्त आपल्या घरांत सांबाळटालीं. मागणें तांच्या घोराब्यांत आसलें. एक पवित्र फामील कशी. आनी जमीन जाली 2 आपोवणीं तांच्या घोराब्यांत उत्पन्न जालीं. ती देवान येवजिलें पाद्राग्नेल आनी ताचो भाव दोगोय यादनीक जावंक पावले. मोगाड भाव भयणीलो, जेजू क्रिस्तांताय आयच्याय देवाच्या उतरांत आमी आयकलां. जेरेमेस प्रवाद्याक देव आपयता आपले पोरजेची सेवा करूंक. ती पोरजां वायट रस्त्यान चलतालीं, तांकां शिडखावणी दिवंक आनी परतून आपणाशी हाडूंक. एक तरणाटो तो आसलो. आनी जेन्ना देव ताका आपयता तेन्ना एके भाशेन तो भियेता. देव ताका सांगता, तूं आवयच्या कुसव्यान आकाशचे पयलेंच हांवें तुका वेंचून काडला. तूं देवाची येवजण हें देवाचें आपोवणें न्हय अशेंच बिश्टेंच पळोवना, वो कोणूय चिंता आनी वता अशें न्हय. पूण देव आमकां रोजच्या आदीं हें आपोवणें दिता. तो जेरेमायाक हें सांगता. आनी जेरेमायस भियेता हें भुरगो कसो हें व्हडलें मिसांव जें देव दिवंक सोदता. पूण देव ताका सांगता, हांव तुज्या सांगाताक आसतलों, हांव तुका सोडचो ना, हांव तुजी राखण करतलों, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडार हांव घालतलों, तूं म्हज्या हातींत एक हात्यार तूं जातलें. तर अशें आमी पळयता. आनी जेरेमायस राजी जाता. हें हो देवाचो उलो आयकून ताची सेवा करूंक. तशेंच शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू गालिल्याच्या दर्याचे देगेर चलतना 4 जाणांक भावांक तो आपयता. सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे नुस्तें धरपाचें काम ते करताले. खारवी ते आसले. जेजू तांकां आपयता आनी ताच्या फाटल्यान ते वेतात. फुडें वचून जाकोबाक आनी जुआंवाक तो आपयता. काम करताले ते आपल्या बापाय सांगता. कामदार तांचे आसले. एक व्हड बिजनस कशें आमी इंडस्ट्री गालिल्यांत ती नुस्तें धरपाची. पूण ही सेक्युरिटी आपणाचें काम जें सेटल कशें जाल्लें, आपल्या फॅमिलीक सांबाळटाले, हें सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करतात. आनी ताची आवय बापूय
आमकां कोण पळयतलो हें चिंती नासतना आमचो धंदो कोण चलयतलो हें सगळें कांय चिंती नासतना एके भाशेन तांकां परवानगी दिता. जेजू लागीं पयशे नासले, कांयच नासलें, असो तो वेतालो. पूण जेजूचें उतर आयकून ते ताच्या फाटल्यान गेले. पाद्राग्नेल ल्हानूच आसतना ताका आवड आसली पाद्री जावंक. आनी पाद्री एलोयसिस बरयता, पाद्राग्नेलान याज्ञीकपणाक आनी मोठवाशी जिविताक ताणें देवाच्या उल्याक जबाब दिलो. सगळें सोडून ते मनशान चिंतात त्या मनशाच्या येवजणे प्रमाणे व मनशाच्या मनान ज्यो किमती वस्तू कश्यो आनी मनशां तें सगळें सोडून हें याज्ञिकी जिवीत, मोठवाशी जिवीत जिवंक तो फुडें सरलो. जेन्ना ताच्या विचारतले कित्याक तूं मोठवाशी जाला, तो म्हणटालो देवाचो मोग म्हाका थार दिना. द लव ऑफ गॉड अर्जेस मी ऑन. हे देवाचो मोग जो मेवला तो दुसऱ्यांक दिवन. आनी आपल्या जिवितांत मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्तान पाद्राग्नेल भोव फिकिरेन एक पाद्री याज्ञीक जालो, बरो याज्ञीक तो जालो. आनी हाका लागून ताका सेमिरास्ताचो फुडारी पाद्री जे जातले तांचो उत्मीक गुरू कसो कन्फेसर ताका नेमलो राशोल सेमिनारींत. आनी भोव मोगान हें तो जाणा आसलो याज्ञीक म्हळ्यार कितें तें देवाचें देणें. आनी ह्या सेमिनारिस्तांक बरे तरेन तो मार्गदर्शन तांकां दितालो. कोणूय वस्कोत आसले शिकपान पासून तांकां तो एके भाशेन आदार दूख लागताली ताका, कित्याक ते वस्कोत आसले आनी तांकां आदार दितालो. आवय बापायकूय ते ह्या याज्ञीकपणाचे ह्या आपण्या वरवीं तो शिकोवन दितालो आपल्या शर्मावांतूय. तर तो याज्ञिकाचें मोठवाशी जिविताचें हें तो मोल जाणा आसलो. मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्तान देव आपलें आपोवणें दिवंक ताणें बंद करूंक ना, पूण आजून आपल्या पुर्जेक सांबाळूंक याज्ञिकांक तो आपयता. याज्ञीक मोगाड बाबा भयणीनो एक देणें आमकां, भोव मोलादीक देणें, जें आमी कित्याच सोरी आमी सोर करूंक जायना. बागेवन जावं मारिया वियानी म्हणटालो, आफ्टर गॉड प्रिस्ट, देवाच्या फाटल्यान एक पाद्री. आमी जाणाव आमच्या जिवितांत, आमच्या इगोर्जेंत, आमच्या गोंयांत वो पाद्री ना जाल्यार आमचें जिवीत कितें जातलें तें. आमकां ल्हानूच आसतना देवाच्या एक पाद्री, एक देवाचो कृपेचो सागोर आमकां सगळीं देणी आमच्या जिवितांत ताचे वरवीं आमकां मेवता. उत्मीक जिणे ल्हानूच आसतना आमकां बावतीस दिवन देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत देवाचीं भुरगीं आमकां करता. जेन्ना आमी चुकता आमकां बोगसूंक देवान ताका नेमला. देवाचे जेजूची कूड आमकां दिता. मोगाड बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्तान जेजून हें पाद्रीपण, हें मिसाचें बलिदान ताणें स्थापलें निमाणें ब्रेस्तारार. जेजूचो आवंडो तो सदांच आमचे मदें रावंक, सदांच जेजू ह्या वेदीर जिवो जेजू जसो मारयेच्या कुसव्यान ताणें जोडून घेतलो तोच जेजू ह्या वेदीर आमच्या मदें येता. ह्या पाद्रीच्या हातांतल्यान, ताच्या उतरांतल्यान जेजू ह्या वेदीर येता. आनी जेजू हो आपलो मोग हें म्हज्या उगडासाक करात, हें सदांच ह्या पाद्री वरवीं आमकां आपलो मोग, आपले पुर्जेचो मोग आमकां दिता. मोगाड बाबा भयणीनो, जेन्ना जॉन मॅरी वियानी आर्स हे ताजे पॅरिशींत तो वेतालो तेन्ना ह्या भुरग्याक सांगता, म्हाका आर्स ह्या पॅरिशेंत ह्या गांवांत म्हाका तूं ताची वाट दाखय आनी हांव तुका सर्गींची वाट दाखयतलो. एक याज्ञीक, एक मोठवाशी माद्र आमकां देवाचो एक फोलेर, ती आमकां देवाचे आमचो हावेस ह्या संवसारांत न्हय, आमचो जिविताचो हावेस जो आसा स्वर्गार, आनी सर्गीची वाट दावंक आमकां एक फोलेर जाता. बागेवंत सेंट ट्रेजा ऑफ अविला म्हणटाली, स्वर्गार आमी देवाक रूप पळयता जसो आसा, पूण संवसारांत हुंड्याच्या रुपान. तो जेजूक आमकां एक याज्ञीक आमकां दिता.
तर मोगाळ भावन हे मोलादीक देवाचें देणें आमी जण एकल्यान हें देणें सांबाळूंक गरज, हें देणें आमी सांबाळूंक गरज, हाचें म्हत्व आमी जाणा जावंक गरज. आनी जायते फावटी घडये हें म्हत्व आमी समजना, केन्ना चुकता, केन्ना आमी पाद्रींचेर आमी आड उलोवंक शकता, गॉसीप करता, क्रिटिसायज करता. वच कोत्ते भाग्यंत आगुस्तीन म्हणटा, फॉर यू आय एम बिशप बट विथ यू आय एम ए क्रिस्टियन. तुमकां हांव एक बिस्प, पूण तुमच्या सांगाताक हांव एक यात्रेकार, हांवूय एक क्रिस्तांव, हांवूय जेजूचो पाटलावदार. आमी उडेन जाल्या वा माद्री जाल्या त्या दिसा कोणूय सांत जायना, पूण आपली यात्रा भाग्यवंतपणाची सुरू करता. तर आमी पाद्रींक आमी समजावंक गरज. जेन्ना चुकता तेन्ना आमी तांकां तांचो मोग दिवंक गरज. सिस्टर ब्रीज मेकेना एक पेकोवनदार हिलर ती आयर्लंडची. जेजूक एके भाशेन जेजू ती म्हणटा, जेजून म्हाका सांगलें सगल्या पाद्री पासत मागोवंक, कित्याक प्रिस्टूड ती म्हणटा आपल्या बुकांत, ताणें बूक बरयला मिरेकल्स डू हॅपन, हातूंत प्रिस्टूड इज अंडर अटॅक. ती बरयता, I felt the Lord telling me, I want you to go into the world to tell my people that the priesthood is their gift. आमकां देवा पाद्रीपण सगल्यांक आमकां भाव भयणांक एक देवाचें देणें, so they may be fed and strengthened by the bread of life. I want you to call them to intercede, to love my priest, to reverence this sacrament. When my people love, reverence, and are grateful for the priesthood, priestly vocations will flourish in their midst. It will be a joy for young men to say yes to this call because they will be supported by their communities and family. जेन्ना आमी पाद्रींचो मोग करता, तांकां मनान लेखता, तांचे पासत मागता, तेन्ना आमच्या फॅमिलींत जायतीं वोकासां उपजवतलीं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जाणा आयच्या काळार युरोपांत पळोव थोडी आपोवणी, पयले मिशनांत थंयतान येताले, आतां हांगातान मिशनांत थंय वता, आनी आमच्याय मदें आपोवणी उणी जाल्यांत. तांचे जिविताची चाल आमी जाणा. जेन्ना सगळीं आमचे लागीं आसता तर देवाची गरज आसना. आमी संवसाराचें जिवीत जियेता, पातक आमचे भितर येता. आयच्या शुभ वर्तां आमी आयकलां, जेजू आपली प्रवचन सुरू करता, मन बदलात, जिवीत बदलात, देवाचेर विस्वास. तर आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमच्या घरांत पातकांत आमी जिवीत जियेता, तेन्ना देवाचो उलो आमी आयकूंक पावना, आमचीं भुरगीं आयकूंक पावचें ना. तर पवित्र जावंक गरज. आमी एक बरी जमीन आमच्या घराब्यांत जावंक गरज. देवाची आज्ञा पाडटा तसलीं, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलता तसलीं, भाग्यवंत जिवीत जियेता तसलीं आमी जावंक गरज. जरी आमकां आपोवणी जाय, पाद्री हें मोलादीक हें देवान दिल्लें देणें आमकां जाय, तर आमच्याय जिवितांत एक फादर आमकां सांगतालो, हालींच जो अमेरिकांत आसलो, एक फॅमिलींत 9 भुरग्यांनी अशें जायतीं आसात. आनी तो म्हणटालो, दुसरो जो म्हजो भुरगो जल्मतलो, फादर तुज्या नांवांत हांव ताका घालतलो. तर देवान आमकां ही आज्ञा दिल्या, चडात आनी वाडात. तर आमी आमच्या जिवितांत जायते घडये आमकां कम्फर्ट जाय, एकूच भुरगें आमी धरूंक सोदता. तर जाता जाल्यार आमी देवाची येवजणे प्रमाणें हें मोलादीक आमच्या जिवितांत जें देवाचें आज्ञीकपण दिलां तें आमी भुरगीं आसल्यार घडये थंय आपोवणें तांकां येतलें. एक फावट एक वस्तुरेक जेन्ना तिणें सांगलें, कुमसारान तीच सांगताली, पाद्रे पियो सांगात बरी गेली. तेणें म्हणलें, तुवें जें भाशण केलां ह्या भुरग्याक हो भुरगो पाप साहेब जावचो जाता आसलो. आनी ताचे पयलीं ताणें सांगलेलें भाग्यवंत जॉन पॉल II ताचे विशीं तो पाप साहेब जाता आनी तो जालो. ही ताका तो सांगूंक शकतालो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्याय घराब्यांतल्यान अशें सांत उपजवतले, याज्ञीक उपजवतले, तर आमी सॅक्रिफायस करूंक तयार जावंक जाय. तर मागुया मोगाळ भाव भयणीनो, आमी बरी क्रिस्तांव जावंक, बरी जमीन जावंक. जेजू सांगता, हे जमनींत जें बी रोंपलें, जंय जम बरी आसली, फातर आसले, कांटे आसले, थंय ती उपजोवंक ना. पूण बरी जमीन जी आसली, बरी फॅमिलींत, भाग्यवंत फॅमिलींत देव आपोवणी धाडटा, पूण ती आयकूंक आनी तांकां वय मोडोवंक एक बरी जमनीची गरज. तर मागुया आमी, आमकां गरज आनी आमच्या भारताक, संवसाराक गरज
यादनिकांची मोठवाशांची तो सदांच आमी मागुया सदांच यादनिकाचो मोग करुया तांकां तेंको दिवया आनी आमच्या घरांत भुरगीं आसत जाल्यार तांकांय आमी तेंको दिवन फुडें वचूंक देव आमकां केन्नाच हांव देवाचे रिणी आसचे नात देव आमकां सदांच सांबाळटलो तर ह्या पिसांत ह्या देण्या पासत आमी मागुया सगळीं आमी उबी रावया जेजून आमकां सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें ह्याच पावर्थान आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी सोगल्या यादनिकांनी आनी धार्मीक फुडाऱ्यांनी सदांकाल सुमयाच्या एकवटान जिवंक तशेंच आपलें देवीक आपोवणें कुशलकायेन आपणावून जिवंक बापा लागीं मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करचो वावर देवाचें एक आपोवणें म्हूण ओळखून घेवन समाजान बरेपण निर्माण करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायन आपल्या शेगुणी जिविताचे देखी उद्देशी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देवाचो उलो आयकून ताचो पाटलाव करूंक राजी आसूंक बापा लागीं मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची मानिवून आग्नेलाची भोक्ती वाडोवंक जायतीं जाणां आदार दितात तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आयज कास तरेन आमी मागताव फादर डेन्सिला पासत सो आपल्या पाद्रीपणाचो रुपया उत्सव मनयता तांकां देवा बापान आपल्या मोळ्यान वावर करूंक बरी भलायकी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमी ओगीच रावन आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया मोगडा बापा ही आमची मागणी जी आमी तुज्या मुखार आमी दवरल्या जी आमच्या काळजांत मनांत आसात तिवूय तुज्या मुखार आमी दवरता अदीक करून आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तांकां तुजी कृपा दी तुज्या आपोवण्यांक वय म्हणूंक आनी सदांच दर एक फामील तांकां सांगात दिवंक हे आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं Dukac Papa Sor Moci Dita Tukai Kani Dukac Papa Sor Moci Duce ste Kurkashele Moce Hatge मुझे पाएंगे स्वीकार को
moimo orgorkoro shukopo sognea divu Ducats papa sor moce dita duca ecade Ducat flopta sor moce duceste corcascele म्हज्या बाबा भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात पवित्र बापा यादनिकी आनी मोटमाशी जिविताक तुवें आपोवणें दिलाय त्यात आमच्या बाबा भयणींक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर आपणे केल्ल्या बासावणेंक आनी आंगवण्यांक ती विस्वाशी राव आनी तुजी मोहिमेवंत देवा सगळ्या काळजान सेवा करूं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया Amiti सर्वेस्पोराता युबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया Oiroshiami Gurukvavo सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनीची तुका कसली गरज ना तर तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजे आमकां एकदेणे आमचे दिनवासनीच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडोना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कुरपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें कितन निरंतरी गायता Povit, dolbarazo soles potu, surgadi sonsar, pola tuja vojvova, utsorki, tuka soj, soles porače navi, eta taka soj, utsorki, tuka soj. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन खोश्ट मरण सोंसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
Sogleaco gur porgotuia. Sobia Jesu ami ono kata ani kasitne ieta dite babi tu moi baba desur ami tuje moror porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंदो आनी सोडूनची काळज तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणी काकृत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पळजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंगपार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पोती झुजे भाग्योंत दोन दुतां भाग्योंत आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां सांगलां पीक खूब पूण वावराडी थोडे आनी आपल्या मड्यांत वावराडी धाडूंक मागूंक आमी सगळीं आमचे फॅमिलींत आमी ह्या देवाच्या येवजणेंत वावरांत आमी सांगात दिवंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन बुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजू चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना
पूणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sotão Santa, Sheliakamba, Mochi Vorvi, Bitur Solea, Coruitosa, Saclo Salvar, Saclo Salvar. Jesus, ekatzeka novosomo, eu tavis postucir, eu tavis postucir, amauxilia. Gloria Jesus, ekatzena novosomo. मोगाच्या बाबणीनो, जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला. ह्या वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया आमच्या जिविता पासत आनी जायतीं देण्या पासत. आयज खेरीतपणी आमी मागुया देव आपोवण्या खातीर. भोव मोगाल जेजू, सासणेक बापाच्या पुता, तुज्या आपुणेक जबाब दिवन उदार मनान तुजो पाटलाव करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय. आवय बापाय मोदें भावार्थ वाडय. मोगान आनी त्यागी मोनान आपल्या भुरग्याक देवाचे सेवेक भेटोवंक तांकां आयती कर. आपल्या भुरग्याक देव आपोवणें फावो जाले पडोवन ती सुबां संतोश भोगूंक पाव. तुजे आनी तुजे भोव भाग्यवंत आंकवार मारी आमचे पिलार साहेबिणीचे आनी भाग्यवंत जुजेची देखी वरवीं भुरग्यांक आनी आवय बापायक प्रेरणा आनी उत्तेजन मेळो. तुजे कृपेन तांकां गोठाय आनी बळ फावो कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुता दुवांक तुज्या मोगान तुवें एकवटायताय आनी जिविताच्या एकाच उंडयान तांकां वांटो दिताय. आपणाक विसरून आनी एकामेकाक मनान लेखून एका मनाची आनी एका उदार काळजाची ती सांग. आपल्या प्रिती मोगाच्या कन्यांनी पेल्याच्या गोरजांक ती पाव आनी आपल्या देखी बरीत चालीन सगळ्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी दिवं.
त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. मोगाच्या बाबणीनो आनीक वाव तुमकां सगल्यांक मायमुगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरात. कांय कॉलोनी आसा नवनाच्या दिसांनी तुमचें केरी तितेसांव पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. ह्या वर्सा मानयोंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसा ती तुमी व्हरचीं. पिलाची संस्था अंतोर धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता संवाद घडोवन हाडटा. आयज नोव्हेंबराचे 15वेर धर्मीक भावा विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवचो. फाल्यां नोव्हेंबराचे 16वेर आयतारा दिसा आमी आमचे आत्मीक भाव भयणीचे एकवटाचो दीस मनयता. सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्याचे इतेसावा पासत केरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावाक आनी मिशनाराक आपल्या मागण्याचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांडीस ताका मेळचें आनी तुमची नांवां दिवचीं. तेच परी ह्या केरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. तशेंच नोव्हेंबराचे 16वेर आयतारा दिसा मलयालम भाशेन मीस आसतलें सकाळचे 11:30 वाजता व्हडले सेमिनारीच्या कॉपेलांत. आनी ह्या माटवान 11:30 वाजता तमीळ भाशेन आनी 12:30 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. नोव्हेंबराचे 18वेर सकाळीं 10:30 वरांचे मिसार केरीत पिडेवंतां पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनोती. व्हीलचॅराची सवलत आसतली. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18वेर सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलयतल्यात. जांकां आपलें रगत दिवपाची खोशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय. रगत दितल्याची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय. तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण रावता. ही खबर वॉट्सॅपार तुज्या इश्टा मित्रांक धाडून गोमय आनी हे कॅम्प फलादीक जावंक तुजो सहकार दी. तुमकां कोणाकूय पेंडॉलाचो खर्चो दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मोगाच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक देवा वरवीं पेकोवणी फावो जाल्या आनी जायत्यांक आशिर्वाद मेळ्ळा. आनी आयज बेनेदेट सिल्वा गोवा वेल्यातान अशें आमकां सांगता. म्हजें पोट मोटें जायत वेतालें म्हूण म्हजे गोरशी म्हाका सांगताली वजनाक वयजाक मेळूंक. हांव चड खाता पिता म्हूण मोटी जाता म्हूण समजतालीं. शेकी वयजाक मेळ्ळी आनी वयजान सोनोग्राफी करून सांगलें ओवरीन सिस्ट आसा म्हूण. रगताची टेस्ट केली आनी कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हाका मानिवंत आग्नेलाचेर
व्हड पावात आसा आनी हांव जायते फावट पिलार येता. हें गोमतूच हांवें पिलार येवन मानयोत आग्नेलाक फुडें घालून भावार्थान मागलें. उपरांत दुसरें टेस्ट केलें आनी वयजान लंग्स वड्ड्याक पिसवेक अशें 8 कुडींत कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. म्हजेर आकांत आयलो आनी म्हाका समजना जालें कितें करचें. म्हाका पिलार मागण्यांत घालें आनी हांव मानयोत आग्नेला फुडें घालून मागीत रावलें. उपरांत नवें टेस्ट केलें आनी रिपोर्ट बरो आयलो. कॅन्सर ना म्हूण सांगलें. हांव मानयोत आग्नेलाक दिनवासतां आनी बेगीच 7चो मान फाव जावंक म्हूण मागता. मोगाच्या बाबुडीनो, हे भावार्थान केलोलें मागणें देव आयकोता आनी देव आमकां पेकोणी फाव कोत्ता. आनी हे भयणी भाशेन आयज आमकां अनेक फावटी उगडास कोत्ता धीर भावार्थ धरून. आनी आमी तोच हो धीर भावार्थ धरून ह्या पिलारच्या दोंगरांत आमी आयल्यात. आमचेच आवडे, आमचेच इंतेसांवां, आमचे प्रोश्ट घेवन आमी आयल्यात. आनी सगलीं इंतेसांवां आमी भावार्थान मानयोत आग्नेलाच्या मजतीन आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगलीं आमी उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पयत आत्म्याच्या उजवाडान मानयोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण कालचान हांव मागता. तशेंच आतां मानयोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण भिनयता. मानयोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटल्यान म्हणया. अगोनीत काकलुतीच्या देवा, अगोनीत काकूच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयोत आग्नेलाक 7चो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोचेचे उगोट पुरगोटने उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन. पिडेवंताचे मागणे इगोजीत आसतले. मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजे दिनवास तुमकां म्हज्या पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागले म्हण देवान तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरो. सर्वेस्पोल तुमचे सवे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Sorgar संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आवशेतां घालून तुजी पोरसां आदारांत मागपाला देवा. परवाशांत करता व्हरता Sachita
Tuja